आर आर कामत आमदार दिगंबर भाऊ कामत. श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करता. तसेच श्री स्वामी महाराजांच्या चरणकमलाक वंदन करता. आणि आज जी द्वितीय पुण्यतिथी आसा ते श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याच्या समाधी वृंदावनाक नमस्कार करता. आणि तुम्ही गोवा, कर्नाटक, मुंबई आणि बाकी हेर वाठारांतल्यान ज्या मोठ्या संख्येन भाविक भक्त हांगा स्वाम्याच्या प्रेमान, भक्तीन आणि उपासनेन हांगा आयल्यात. ताका लागून आमी मठ कमिटीचे वतीन तुमचे सगळ्यांचेच पयलीं हांगा स्वागत करता. आज स्वामी महाराजा गुरुस्वाम्याची आज द्वितीय पुण्यतिथी. आज जसो दनपारचो पावस पडटलो त्या दिसा तसोच पावस आशिल्लो आनी 18 जुलय आशिल्लो. हाजो एकादशीचो पयली दीस आणि त्या वेळाचेर सूर्य सुद्दां त्या वेळाचेर उदेल्लो खरो. पूण भर दनपारा अशी एक वार्ता पसरली की सगळ्याक दाट काळोख पातळो. ह्या संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 23वे पिठाधीश ते समाधिस्थ झाले. आणि ही वार्ता आयकून क्षणा भितर खरें म्हणलें जाल्यार जशें पळय तिळसांज जायना फुडें सवणी सगळीं उठून सगळीं मळबांतल्यान येवन सगळीं झाडाचेर बसतात आनी भुरगीं तशी शाळा सुटना फुडें भा भा करून वतात. तशीच सगळे कर्नाटका साकून हांगा साकून लोक जे सगळे हांगा पावपाक जाले. आणि कोविडाचो काळ आशिल्लो म्हणजे कशें तरेन आखांत तो समजना आनी पोळ्या मेटाचेर लायनी लागिल्ल्यो. आणि त्या वेळाचेर दुख्ख आवरून सुद्दां स्वामी महाराजांनी सांगलें की आमकां तुमच्या प्रकृतीची काळजी आसा, तुमी हांगा येनाकात, टीव्हीचेर पळयात. आणि ते कशें आयकना जातरी म्हाका याद जाता दिगंबर बाबा हांगा आशिल्ले. स्वामीन विनंती करतरी ते पोळ्या मेटार गेले, कलेक्टराक फोन केलो आनी तांकां थंय ताणें आडयले. म्हणजे हे येदे व्हडली सामको जनसमुदाय त्या वेळाचेर दुख्खान हांगा चल्लो. आनी ताका कशी दीस गेले, कशी वर्सां गेली, तेतून 2 वर्सां कशी पूर्ण जाली हे ते समजना. आज द्वितीय पुण्यतिथीक दिसभर सकाळी धार्मीक हवनां आनी हे सगळे जावन आतां हांगा सभा कार्यक्रम जाता. हांव पयलीं सुवातेचेर हांगा वैदीक वृंद जो आसा वेदशास्त्र संपन्न मुकुंद भट आनी हेरांकडे मागता की ताणें वेदशास्त्र वेदघोश करचो. ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सतनोभिर्व्यासेम देवहि तैजगायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरेशनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयर्नो असु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आवो विद्युतः परिभान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः. आता आमचे मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवासराव थेटे आणि उपाध्यक्ष आमचे आर आर कामत स्वामी महाराजच्या फुलांचे अर्पण. आशीर्वाद जातलो.
आता वैदिक समावून जाता. वैदिकांनी येऊन हांगा स्वामी महाराजा कडच्यान आशीर्वाद घेवचे, फलमर्श घेवचे. आमचे गुरुस्वामी एक करमणदर अवतारी पुरुष, ज्याने आपले 47 वर्षाच्या कारकिर्दीत पिठारेत सावन अशी 19 67 तांचो संन्यास 84 इयर्स ते मठाक हे आशिल्ले आणि नाणे पिठाचेर जे काम केला तो 500 वर्साचो 50 वर्साचो इतिहास जर मठाचो सगळ्यांनी पळयलो त्याग, त्या पिठाचेर रावन केलो त्याग, खरें म्हळ्यार संन्यास हे हाजे पसून पयस आसतात, पूण हे समाजोन्मुख म्हणजे समाजा खातीर वावुरले अशे हे आमचे पिठाधीश, ज्यांनी समाजा खातीर आपली जीव सगळो त्याग केलो, समाजा खातीर आपले काम केले दीस रात. आणि म्हणूनच सगळे कडच्यान म्हणजे आज जवळ जवळ आमचो जो समाज भारताने भारता भायर पाविल्लो त्या समाजाक संघटीत करून तांकां आशीर्वाद दिवपाचे, तांच्या मनात त्या भारतीय संस्कृतीची धार्मिक संस्कृतीची जी आपले सगळे त्याग केलो. आणि जेन्ना कोविडाच्या काळाक तांकां 2 वर्सां हांगाच रावचे पडले, काम करचे पडले आणि ते खंयच वचूंक शकले ना. आणि ह्या कोविड काळाकच तांकां देवाचे आपोवणे आयले. आणि म्हणून इतकें दुःख जालें की ज्या स्वामीन येदे अवाढव्य साम्राज्य निर्माण केले सगळे हातूंत, ज्या स्वाम्यांनी समाजा खातीर एक मोठो आधार स्तंभ, ज्यांनी समाजाचो एक मोठो कलश उबारलो समाजाच्या उद्धाराचो, समाज धारणेचो, आणि त्या हाजे उपकार जाल्ला तेन्ना खूब मोठे त्रास जाले. आणि गेल्ले वर्सा पयली पुण्यतिथी हांगा विद्यमान स्वाम्यांनी मोठे मडगांव हांगा पर्तगाळी 3 दिसांचो उत्सव 8-9 जुलयाक जो केलो. आणि त्या वेळाचेर मिनी भारत सगळे हांगा एकठांय जाल्ले. पावसाचो खूब मोठो पावस आशिल्लो, पूण त्या पावसाच्या दिसांनी अशें दिसतालें पयली दिसा सुद्दां पावस, पूण दुसऱ्या दिसाक आनी तिसऱ्या दिसाक एक पावसाचो थेंब ना. आणि भक्तांचो आणि भाविकांचो जनसमुदाय या पर्तगाळच्या मठा कडेन लोटिल्लो. जवळ जवळ जनसमुदायाचो दर्या या पर्तगाळच्या या जिवोत्तम तिरावयल्या या पर्तगाळच्या जुन्या मठाक सगळो वयर सरिल्लो. आणि त्या वेळाचेर जे तरेतरेचे विविध कार्यक्रम जे जाले त्या कार्यक्रमांनी खूब मोठे आनंद लोकांक जालो की आमी जें कितें केलां, स्वाम्यान आमचे खातीर केलां, तांची उपस्थिती रावप हें खूब मोठें काम आमी केलां. खरें म्हणलें जाल्यार ज्या समाजाक अशें काळ आशिल्लो, जो काळ आशिल्लो
ज्या समाजाक पोर्तुगीजाचो काळ आशिल्लो त्या वेळाचे पयलीं जेन्ना ताणें पळय हें घेतला 1967 ताजे पयलीं तांचो जल्म जालो तेन्ना 45 आनी त्या वेळाचेर सुद्दां मठाक खुबशें काम समाजा खातीर करचें पडलां. आमचो सारस्वत समाज 66 साकून म्हणजे मठग्रामा साकून ह्या पोर्तुगीजाच्या जाचाक लागून 2-3 कडेन विखुरून गेल्लो. एक केरळा पावलो, एक कर्नाटकाक पावलो आनी एक तुमी जाण जातले डिचोली सारक्या थोडे गेले आनी डिचोली वचून रावले आनी डिचोली थंय एक व्यासाश्रम म्हण पयलीं स्वाम्यानी बांदिल्लो आनी ताका आज ते 66 म्हणटात 66 थंय म्हणटा ताका आनी 66 ताकून गेल्ले म्हणून तांकां म्हणजे थंय मठ म्हणून त्या वेळाचेर स्वामीन तांकां आशिर्वाद दिल्लो. आनी तशें जर पळोवपाक वचत तिसरी स्वामी आसतात बसरूड मठ बांदलो, 26 स्वामी आसतात मंगळुरा मठ बांदलो. हे सगळे तर आमी पळोवपाक वचत त्या त्या वेळाचेर ज्या ज्या आमचो समाज थंय पावलो त्या समाजा खातीर त्या त्या वेळेच्या स्वाम्यांनी थंय वचून तांकां मोठे एक कल्याण मंडप बांदिल्लो, मठ बांदून दिलो, आश्रयस्थान निर्माण केलें. हे अशें म्हणजे काम आसा ह्या समाजा खातीर ज्यांनी त्या समाजान जर तेन्ना काम करून आशिल्लें तर आज आमी निराधार जाता आशिल्ले. आज जर तो विचार जर त्या वेळाचो विचार जर केलो 400 वर्सां पयलीं जर विचार केलो आज परिस्थिती आमची कितें आशिल्ली आनी ही परिस्थिती आमकां एक छत्र आसा, आमकां एक कुळदेव आसा आनी आमचे गुरू आसा. कुळदेव आनी गुरू हे आमचे आधार स्तंभ. ते जर नाशिल्ले तर आमी खंयचे खंय पाविल्ले. कितल्याशा लोकांक जे दुसरी राज्यांक पाविल्ले, परके कडेन पाविल्ले, जांकां कुळदेव कोण तो खबर नाशिल्लो, जांकां मठ खबर नाशिल्लो, अशे वेळाचेर तांकां तुमचो मठ खंयचो, तुमचो कुळदेव खंय आसा हे सगळें तांकां दाखोवन दिवपाचें काम ह्या स्वाम्यांचे केलां. आनी म्हणूनच हो सगळो समाज ह्या कुळदेवा कडेन संघटीत जाला. हो सगळो समाज ह्या गोकर्ण श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठा कडेन एकत्रीत जाल्लो आसा आनी एक आधार स्तंभ आसा. कित्याक त्या वेळाचेर सुद्दां आशिल्ले कितें जावं आमी मठ आसा आमकां, कितें जावं कुळदेव आसा म्हणून हें दाखोवपाचें काम त्या वेळाचेर ह्या स्वामीनीच केलां. आनी म्हणूनच आमच्या 1973 1973 to 2021 हो जर इतिहास आमी जर पळयलो त्या वेळाचेर ह्या स्वाम्याचें कार्य केदें म्हणटा कळटा की आमच्या आज 33 मठ आसात सगळ्या भारतांत. बद्रीनाथ धरून गोवा आनी सगळ्याक 33 मठ आसात. पूण ह्या 33 मठां भितर विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यांनी 11 मठ बांदले. म्हणजे केदें मोठें काम ते पळयात. बाकीचे स्वाम्यांनी सगळ्या 22 स्वाम्यांनी सगळे 2-3 आमच्या द्वारकानाथ तीर्थान 2-3 मठ बांदले. मुंबय बांदलो, बेंगळुरा बांदलो आनी वास्को एक बांदिल्लो. आनी वास्कोचो मठ जो आसा ताजे व्हड प्रमाणांत ताजे हें करपाचें काम बांदपाचें काम विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यानी केलें. आनी मडगांव मठ बांदलो, पर्वरी मठ बांदलो. अशे कितलेशे गोंया मठ बांदल्यात. मागीर हांगा बांदल्यात, कर्नाटका बांदल्यात, धारवाडा बांदल्यात, अशे हुबळी सारके मठ बांदल्यात. आनी हॉस्टेलां बांदल्या भुरग्यां खातीर. म्हणजे तांकां एज्युकेशनाची तिश्त आशिल्ली, तांकां आनी कसली तिश्त आशिल्ली. आनी तातूंतल्यान हें मोठें काम जावंक पावलें. तांणी दीस रात काम केलां. खंयच्या वेळाचेर खरें म्हणलें जाल्यार ज्यांनी तीर्थयात्रा केल्यो ज्यो ज्यो तीर्थयात्रा संन्याशाच्या हातूंत करची पडटा, अष्टधाम यात्रा आनी 4 धाम यात्रा सगळ्यो जर यात्रा तातूंत एक जी यात्रा जाली गंडकी सुरवाती 1973 साकून मागीर ते अजुनूय सारकी जालें नाशिल्लें. इतले त्रास जाताले आनी त्या त्रासा वेळाचेर सुद्दां आमच्या संस्थांच्या परंपरेंतले तिसरे स्वामी जे ज्यांनी जिवोत्तम तीर्थ ज्यांनी तीर्थयात्रा केल्ली गंडकी यात्रेची पळयला केद मोठे हे कोणा खातीर तर सगळे विसरिल्ले. म्हणजे तूं म्हणटा पळय की जो पंगू लंगय ते पर्वत म्हणटा पळय म्हणजे जाका पळय भक्ती आसा ते करू शकता. आनी म्हणूनच आमच्या हृदयात जर भक्ती आसली आनी ती पंटी जाली भक्तीची पंटी जर आसली आनी उपासनेचे तर ताक तेल घालीत तर त्या उपासनेच्या तेलान ती भक्तीची पंटी पेटत रावता. आनी भक्तीच्या पंटेक स्वाम्यांनी सगळे लोकांक तेल घालपाक ती भक्ती जागृत करपाचें काम ह्या स्वामी महाराजांनी केलें. आनी म्हणूनच आमकां एक अभिमान दिसता की आमी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे आमी अनुयायी हे ताणें आमचे कडेन जीव उरली. आनी म्हणूनच आमी येदें मोठें काम हांगा करूंक पावले. आनी आज तांणी जें काम केल्लें आसा शिक्षण क्षेत्रांत काम केलां
तांणी हांगा मुंबय हांगा बेळगांव सारखे 1993 सुमार हॉस्टेल बांदले. धारवाड 2-4 वर्सां पयलीं 5 वर्सां पयलीं हॉस्टेल बांदलां 100 रुमाचें. ताचे नंतर गेल्ले हातूंत आनी ह्या स्वामी महाराजान ताची इनॉग्रेशन केला, संकल्प केल्लो. अनंतनगर बेंगळुराक 400 रुमाक सुमार एक हॉस्टेल बांदलें, लेडीज हॉस्टेल. कित्याक ती वर्किंग लेडीज आसतात, नोकरी करपी आसात, रावपी आसात, तांचे खातीर. पूण तांणी पळयलें आनी वृद्धाश्रम बांदपाचें कारण कितें तर तुमी पळयलें आमचे सगळे कितलेशेच आज विद्वान लोक किंवा शिक्षीत लोक अमेरिकेत स्थायीक जाल्ले आसात, कोण इंग्लंडात स्थायीक जाल्ले आसात, कोण आनीक स्थायीक जाल्ले आसात. आनी तांकां फुरसत ना हांगा येवपाची. आवय बापूय जाणटे कितें करतलो, खंय वरते तांचे कडेन. हें स्वाम्यांनी दुख्ख तांचे पळयली त्या जाणटे मनशाची. आनी म्हणून तांणी पयलीं हांगा खंय गांव म्हळ्यार मंगळूर आमच्या मठा कडेन स्टार स्ट्रिटाचेर थंय एक हॉस्टेल बांदलें तांचे खातीर. ताजे पयलीं पनवेलाक बांदिल्लें 100 रुपया रुमाचें. ताजे नंतर मागीर आनी 2-4 कडेन बांदली. अशे तरेची ज्येश्ठ नागरिकां खातीरय तांणी काम केलां. शिकपी भुरग्यां खातीर हॉस्टेल आनी स्कूल बांदल्या. तुमी जाणा आसतले कुमठा सारक्या कुमठाक जवळ 50 वर्सां जाली. त्या वेळाचेर गोंयांत पॉलिटेक्निकल इंजिनियरिंगाक कॉलेज नाशिल्ल्यान जाग मेळना, थोडे आशिल्ले. त्या कुमठाक ताणें एक कॉलेज बांदलें आनी जे पॉलिटेक्नीक विद्यार्थी त्या हातूंतल्यान आज मेरेन हजारांनी भुरगे गोंय आनी कर्नाटकाचे शिकून तयार जाले. पण एज्युकेशनाची तिश्तत 50 वर्सां पयलीं तांकां आशिल्ली. पूण हो सगळो इतिहास हो त्या स्वामी महाराजाचें चरित्र जें आसा तें वाचपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान हें आमकां सगळें समजता. आनी म्हणून अशी जेन्ना पुण्यतिथी जातात त्या वेळाचेर आमकां हें सगळें अवलोकन करपाक मेळटा, शिकपाक मेळटा. आनी हें शिकून आनी पाठशाला सारके आज आमचे कितलेशे हांगा वृंद बशिल्ले आसात, वैदीक वृंद बशिल्ले आसात. म्हाका दिसता तातूंतले 90% तरी ह्या पाठशालेक शिकिल्ले आसतले स्वामी महाराज सुरू केल्ले, हय काय न्ही. आनी आज ताका लागून एक आमकां आनंद जाता की कितलेशेच वैदीक अशे आसात ज्या वैदिकांनी त्या गांवाक वचून पुजारी जावन आनी कितें करून त्या लोकांक प्रबोधन करपाचें काम केलां. हें खूब मोठें काम, कित्याक हे स्वाम्याचे प्रतिनिधी आनी स्वामी महाराजाचे प्रतिनिधी जावन ताणें थंय वचून तांची जागृती करप, समाजा भितर सनातन राखपाचें काम करप, भारतीय संस्कृती हें करपाचें काम करप, हें मोठें काम ह्या पाठशालेंतल्यान जाल्लें आसा. आनी म्हणून तांचें जें कार्य तें खरें म्हळ्यार सुवर्णार अक्षरांनी बरोवपा सारकें, भांगराच्या उतरांनी बरोवपा सारकें. तांचो जो काळ आसा 47-54 वर्सांचो जो काळ आसा तो ह्या मठ परंपरेंतल्या 5.5 वर्सांतलो एक भांगराच्या अक्षरांनी बरोवपा सारको काळ श्रीमद विद्याधीराज श्री स्वामी आसा. हे खूब मोठे आनंदाची गजाल ही आमकां घेवपाक जाय. आनी म्हणूनच आज जितले मोठ्या संख्येन पावस आसतना, कित्याक वादळाचें हें सांगिल्लें 3 दीस वादळ आसा म्हणून वादळ आसतना कोण भायर सरपाक भिताले. पूण तरी आसतना खंयचे मंगळुरा साकून बेंगळुरा साकून गोंयच्या हातूंतल्यान कर्नाटकाच्या वेगळ्या भागांतल्यान जे लोक हांगा आयल्यात, भावीक जे आयल्यात, ताजे वयल्यान कळटा की स्वामी महाराजांचेर तुमची कितली भक्ती आशिल्ली. आनी ही भक्ती मुखार तितल्याच हाणें वाडोवपाचें काम विद्यमान स्वाम्यान केलें. आनी म्हणूनच हें जें अंतर आशिल्लें तें अंतर भरून काडपाचें काम हे स्वामी महाराज करीत आसात. आनी तातूंतल्यानच मठा कडचो हो धागो हो आमी तयार करता. आतां पळय आमचे सगळे कडेन लोक तेन्ना भाविल्ले, सगळे कडेन कोणाक खबर नाशिल्ली तेन्ना आमचे लोक खंय खंय आसात. जेन्ना ते पिठारोड जालें 1973 तेन्ना पयलीं संघटनेचें काम केलें. जंय जंय समाज आमचो पावला त्या समाजाक भेट दिवन त्या समाजाक एकठांय करपाचें, तांकां सगळे रेशमी धाग्यान बांदपाचें काम तांणी केलें. आनी म्हणूनच हे मोठो एक 50 वर्सांचो जो काळ आसा या मठाच्या उज्वल भवितव्याचो, या मठाच्या भांगरात अक्षरान बरोवपा सारको आनी ह्या मठाचे अनुयायी म्हणून घेवपाक आमकां अभिमानाचो काळ त्या स्वामी महाराजान आमकां करून दिलें हें सांगतात. आतां हांगा आमचे मठ कमिटीचे अध्यक्ष श्रीनिवास बाब धेंपे तांचे स्वागत करतले आनी गुरू स्वाम्याचे आनी तांचे कशे संबंध आशिल्ले घराण्या कडेन. खरें म्हणत जाल्यार ह्या मठा कडेन त्या घराण्याचो धेंपे घराण्याचो जवळ 400-500 वर्सांचो संबंध आसा. प्रत्येक वेळाचेर तांचो खंयचें कितें जालें तर पयलीं ते हांगा पावतात. आनी म्हाका दिसता, म्हाका अध्यक्षाचे पळय बाबाचें एक याद जाता की तांचे आजोबा जेन्ना पळय हांगा अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना साकून ते येताले. तेन्ना साकून तांकां संबंद मठा कडेन ते तांकां येताले, तांकां शिकताले.
आणि तांचेर जे त्या वेळाचे संस्कार जाल्ले एज्युकेशन शिकतना भुरगेपणाक ते संस्कृत ते वाडत गेले आणि ते तितल्यात नतमस्तक जावन ह्या मठा कडेन येतात आणि मठा कडेन येवन आपल्याचे जे कितें काम आसा ते तितल्याच उदार मंत्रान करतात. ते खंय आसूं, जपानात सुद्दां जर असले आनी खंय जर असले तर मठात जर काम आसा ते मठात जपानातले काम करून हांगा येतात आनी ते काम करून वतात. आणि म्हणूनच आज हांव तांचे सांगता स्वागत करचें आणि तुमचे जे अनुभव आसात ते अनुभव तुमी आज स्वाम्याचे गुणगौरवान करचो. आता श्रीपाद प्रत्येक मागता की त्यांचं स्वागत करचें आणि स्वामीजीच्या गुण गौरवाक दिवचें. आरंभाक आमच्या घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया ह्या देवाक हांव साश्टांग नमस्कार करता. तशेंच मठाचे आनी स्वाम्याचे दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठलाकूय साश्टांग नमस्कार करता. जांची ज्या महान स्वामीजींची आज हांगा द्वितीय पुण्यतिथी महोत्सव आमी मनयता आनी तांच्या उगडासान आमच्या स्वाम्यान जो हो हॉल बांदून दिला त्या परिसरात हांव तांचो उगडास काडटा. तशेंच तांच्या वृंदावनस्थाक नतमस्तक जाता. तशेंच हांगा विराजमान जाल्ले स्वामी महाराज आमचे विद्याधिस्थित स्वामी महाराजांक चरण कमलांक वंदन करता. आनी अनिल पैन तुमचे स्वागत केल्लेंच आसा, पूण सेंट्रल कमिटीचे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे पर्तगाळ मठाचे अनुयायांक मठभक्तांक स्वामी भक्तांक हांगा माये मोगाचो येवकार दिता. आज पर्तगाळ मठाच्या इतिहासान तसोच आमकां सगळ्यांक एक महत्वाचो दीस आसा आनी तो म्हणजे आमचे श्री विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजांची आज द्वितीय पुण्यतिथी महोत्सव. आमच्या पिढीन म्हणजे म्हज्या पिढीन चड करून ह्याच स्वाम्या बरोबर सहवास केल्लो आसा. जेवदो अनिल पैन सांगलें की म्हजो भुरगेपणा पासून सहवास आसा. ही गजाल खरी आसा. आमचे घराण्याचे
आणि पर्तगाळ मठाचो कांय कितलेशे 100 वर्साचो परत चड संबंध आसा. आणि श्री विद्याधिराज स्वामी म्हाका सदांच सांगताले की आमी तुमच्या घराण्यांक इतलो मान कित्याक दिता, इतले रिलेशन कित्याक दवरता. कारण तेन्ना जेन्ना ईमेल नासताली, फॅक्स नासतालो, कांय सोशल मिडिया नासताली, तेन्ना जर तर स्वाम्याचें पत्र यें नाशिल्लें जाल्यार आमचे जाणटेले खंय स्वाम्याक शिणटाले की स्वाम्याची कांयच खबर ना, आमचे स्वामी चिडल्या काय कितें, आमी कितें चूक जाल्या काय कितें. म्हणजे असो कारभार मठाच्या इतिहासान हांगा बरयल्लो आसा. म्हणजे इतलो संबंध आसतना आतां ओदो अनिल पैन सांगलें की म्हजो संबंध सारको सांगचो म्हणल्यार 12 वर्सां पर्यंत आशिल्लो. 9 वर्साचेर म्हजी मूत जाल्या. म्हाका याद जाता अजून 12 वर्साचेर म्हाका म्हज्या आज्यान स्वाम्याक कुमठा, आमच्या अंकोला मोठो हें आशिल्लो महोत्सव, म्हाका सगळे स्वामी येताले आनी कुमठा हाडपाक म्हाका गोंयच्यान गाडी दिवन आपली म्हाका धाडिल्लो. म्हणजे तेन्ना पासून म्हजो स्वाम्या कडेन संबंद. आनी म्हाका कितल्योश्योच सांगपाक गोश्टी आसा पूण टायम कमी आसा. आमी हांगा स्वामी महाराजांचे आशिर्वाचन वाचूंक येयले पूण थोड्योश्यो हांव तुमकां सांगता. एक म्हणजे जेन्ना तूं खंयच्याय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लायफ ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वाचता आनी ताजे थोडेशे कॅरेक्टरिस्टिक्स काडटा, ताजे म्हणजे कितें, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, गोल सेटींग, डिसिप्लीन, हे सगळे पळयत जाल्यार आमच्या स्वाम्याक लागू जाता. म्हणजे स्वामी महाराजा केन्ना जो एक संकल्प घेवन बसता तो पूर्ण केल्या शिवाय केन्नाच स्वामी महाराज ओगी रावनाशिल्ले आनी ताका लागून ते दुसऱ्यांक त्रास दिना आशिल्ले. म्हाका खुबदां याद आसा गंडकी यात्रा ओदो अनिल पैन याद काडली. म्हाका याद जाता तेन्ना म्हजे आजोबा आजारी जाल्ले आनी मठाचो कारभार म्हजो वडील सांबाळटाले आनी तेन्ना अशी पत्रां येवंक लागली गोंयच्यानूच, म्हणजे आमच्या लोकांची, की तूं अध्यक्ष जावन कितें पळयता, स्वामी महाराज गंडकी वचूंक चल्ल्या, तुमची जबाबदारी, फाल्यां स्वामी महाराजाक कितेंय जायत जाल्यार तुमची जबाबदारी जायत जाल्यार. म्हाका दिसना स्वामी महाराजान वचचेशें आनी तुमी कन्विन्स करूंक जाय, कित्याक तुमच्या घराण्याचो संबंध आसा, तशेंच तुमी अध्यक्ष नात्यान वचूंक जाय. म्हणटकच पर्तगाळ मठान एक मिटींग जाली. तातूंत म्हजो बापूय आशिल्लो, म्हाका आर कामत माम आशिल्ले आनी 2-3 जाण आशिल्ले. आनी स्वाम्याक मोठ्या संकोचान, म्हणजे स्वामी महाराजांक कशें सांगप, तांणी तर ऑलरेडी गंडकी यात्रा थरयल्या, ती कशी स्वाम्याक म्हणप कशें की तुमी वचूं नाका म्हणून हेवटेन तेवटेन घालून म्हज्या वडिलान चालू केलें. स्वाम्यान सगळें आयकून घेतलें. ते म्हणलें आमकां पूर्ण समजता समाजाची भावना आनी इतली कठीण यात्रा करप आनी ते बी ओदो अनिल पैन म्हणिल्ल्या शिवाय तांकां हेल्थ तांची साथ दिना आशिल्लें. म्हणजे केन्नाय म्हाका ते सांगताले आमकां 24 hours शुटींग पेन जाता. पूण म्हजो आजो म्हाका सांगतालो इंदिराकांत स्वामी खंय बडयेर जोड काडून दवरतालो, तशी ती आपली वेदना म्हाका दिसता खंय तरी काडून दवरताले आनी सगळे कामाक वताले. म्हणजे रामनवमी दिसा सुद्दां येदो व्हडलो जोड देव घेवन कशें ते वताले म्हाका कल्पनाच जायना. म्हणजे स्वाम्यांनी सांगलें, सगळें आयकलें आमचें आनी सांगलें की तुमचे मठयनेची आपूण भावना समजता पूण आमी एक संकल्प केल्लो आसा आनी तो संकल्प केल्या बगर आमकां सूख मेळचें ना. म्हणून आमी आमचो जी कितें तुमची चिंता आसा ती रामदेवाच्या पांया कडेन सोडात. आनी रामदेव आमकां पळोवन घेतलो. तितलेंच न्हय, मागीर सगळ्यांनी मिटींग घेवन थंय वचून आर कामत माम आनी म्हजे बापूय दिल्लीक गेले. सगळ्या टॉप लोकांक मेळ्ळे. तेन्ना सुरेश प्रभू मंत्री आशिल्लो आनी जे कितें सारस्वत कनेक्शनां आशिल्लीं ती आमी वापरलीं. आनी तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें वॉकी टॉकी आसतले, हे आसतले, व्हडले व्हडले गार्ड आसतले. अमक्या हायटीर पावना बरोबर ते सगळे पळय. आनी म्हाका दिसता स्वामी महाराज, श्रीधराचार्य माम आनी एक मनीस आनी हे तिगूच जाण वयर गेले. म्हणजे इतली संकल्पना दवरून इतले डिटर्मिनेशन आनी करेज दाखोवप हो ऑर्डिनरी मनीस आसूंक शकना. हे आमचे स्वामी महाराज आशिल्ले. दुसरी म्हाका गोश्ट याद जाता, म्हाका अमेरिकेक स्कुलान एडमिशन मेळ्ळें. आमचें कितें आसा पयलीं ओदो अनिल पैन सांगला तशें कितेंय पयलीं स्वामी महाराजाक हाडून दवरप. आज्यान म्हाका सांगलें की स्वाम्याक पांयां पडूंक वचूंक जाय, स्वाम्याची आज्ञा जाय. स्वाम्याची आज्ञा जाल्यार तूं हय म्हण, नाल्यार एडमिशनाक वचून हय म्हण नाका. म्हाका ऑफर लेटर आयली म्हणजे स्वाम्याची राय घेवया. आमी हांगा आयले, जेवले, स्वाम्याची भिक्षा जाली आनी मागीर वयर व्हेलो म्हाका. आनी आज्यान सविस्तर सांगलें की अशें अशें आसा हें तें.
अवश्य वच म्हणले. ह्या पिढयेन म्हणलेले शिक्षण जास्त घेवंक जाय. तू बऱ्या स्वाम्याक सगळी माहिती दिली, सगळे वाचून काढले खंयची युनिव्हर्सिटी भेटत न्हय आणि सांगले की ना एकदम बऱ्या स्कुलान वता तुमचो नातू. पूण एकूच कर, खंयी गेल्यार कितें पळय कार्य करता न्हय ते घराण्याचें नांव याद करून कार्य कर. कारण कितेंय करप तूं अजून भुरगो आसा. एकदां आवय बापूय म्हऱ्यान नासतना डायरेक्शन वेगळें जाता. घराण्याची याद कर, तुमच्या कुलदेवतेची याद कर आणि मठाचो अभिमान राख आणि ते कर. आणि दुसरें कितलोय शीक पूण हांगा येवन परतो काम कर देशात. म्हणटकीर इतले ते दूर विचारीक आशिल्ले आणि इतले तांचे विजन आशिल्ले. कसलोय प्रकल्प तुम्ही घेयात. अनिल पैन आतां इतले प्रकल्प सांगले. आमकां याद जाता बेंगलोर सुद्दां आतां हॉस्टेल बांदला ते स्वामी महाराज इनॉग्रेट करूंक पावले ना, कित्याक पयलीं कोविड जालो, मागीर तांचे वचपाचें मनान आशिल्लें म्हणून विद्याधिस्तीत स्वाम्याक त्या दीस हांव आशिल्लो. आनी तांचे तर प्लॅनिंग पळयत आणि तांचे तर जे कन्स्ट्रक्शनान तुमी जाणा कितलेशेच लोक तुमी इन्वॉल्व आसात. स्वाम्याक पर रेट स्क्वेअर मिटर खबर आशिल्ली, जाग्याचो व्हॅल्यू खबर आशिल्लो, सिमेंट कितलें आसा ते खबर आशिल्लें, स्टील कितलें वता ते खबर आशिल्लें. म्हणजे इतले डिटेल हांव स्वाम्याक एकदम बरे स्वामी मुडान आसतना एकदम मस्करी मारिल्ली. स्वामी महाराज तुमचे भशेन तर आमकां सीईओ आमच्या धंद्यान मेळिल्लो, आमी सुटी घेतले आसले. म्हणजे इतले डिटेल स्वामी महाराज हांवें जाल्यार अजून पासून म्हाका अनुभवान करूं ना. आतां स्वामी महाराजान सगळ्यान बरें काम कितें केलें की आमकां हे शिश्य दिलें. आणि म्हाका दिसता कितलेशेच गुण जे हांवें सांगल्या, म्हणजे डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, इतल्या वयार सुद्धा आसून ते स्वामी इतलो भार घेता. आणि कितलेशेचदा दोनूय स्वाम्याची म्हजी कंप्लेन आसा की आमकां केन्ना त्रास दिना. जे कमिटीचो अध्यक्ष म्हणून जावं हे जावं आमी आपूण सगळी भार घेवन जाता तितले अनुयायांक त्रास कमी दिवप. स्वामी महाराज केन्नाय मालगडे स्वामी केन्नाय म्हणटाले खंय ना देपेक सांगू नाका, तांचे खूब तांकां प्रॉब्लेम आसा, आमी सांबाळून घेता. केन्नाय जाय जाल्यार आमी म्हणटा. मागीर कोविडा वेळार सुद्दां म्हाका प्रत्येक 15 ते 20 दिसान फोन करताले, ना धंदो कसो चल्ला, हांव जाणा त्रास आसा म्हणून, धंद्याक त्रास आसा म्हणून, कसो चल्ला. म्हणजे इतली प्रिती समाजा विशयी, इतलो कळवळ. म्हणजे जाका लागून आणि होदो अनिल पैन सांगले जेन्ना तांची म्हणजे समाधी तांच्यांनी घेतली तेन्ना हांव हांगा अकस्मात दनपारचो पावलो आणि लोड जो लोकांचो येतालो. आणि स्वामी महाराजांक तर प्रश्न दुसरे दीस एकादश अशीच म्हणजे कितें करपाचें. पूण तो आनी मागीर तो जन्मसमुदाय जाल्लो की आमी रातचे फातोडे 4 सुमार गेल्या. तो जेन्ना गाडी आमची सोडली तेन्ना तितले पर्यंत सुद्दां लोक, हजारो लोक आशिल्ले. म्हणजे ताका लागून कळटा की स्वामी महाराजान अचीव कितें केलें. आनी सगळ्यान मोठे ते म्हणी आमचे भूषण म्हणजे कितें, आमचे जो समाज आणि आमचे जे मठोनुयायी आसा तेच आमकां भूषण दिता आणि तेच आमकां हें दिता. म्हणून इतली प्रिती. एकदां म्हाका एकट्यान सांगले ना स्वामी महाराज फक्त तुमकांच पळयता रे. हांवें म्हणलें ट्राय कर वचून. स्वामी महाराजान म्हणलें 5 दीस वच, 6 दीस वच आनी विसरता जाल्यार पळय तुका. आनी ती एक म्हणजे ब्रिलियंट मेमरी आणि तीच ह्या स्वाम्याक आयल्या. म्हणजे एकदां मनीस वळखलो त्या मनशाक कशेंच विसरनाशिल्ले. आणि तांचे कितें समस्या आसा हें आसा आपली कशी मानताले. म्हाका दिसता की फक्त उणीव भरल्या ती आमकां स्वाम्यान असो शिष्य दिलो म्हणून. हांव देवा लागीं मागता की ह्या स्वाम्याक अखंड आयुष्य आरोग्य दिवन आणि असोच ह्या समाजाक मार्गदर्शन. आज कशें आसा स्वामी महाराजान सांगिल्ल्या प्रमाणे आयचे स्वामी आमच्या आयच्या पिडयेक फावो तशें जाय तशेंच आमकां दिलें. जे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी मर्ज करून नॉलेज इकॉनॉमी कडेन वचून ते अध्यात्मांतल्यान भुरग्यांक शिकोवंक जाय. नाल्यार कितें जाता पाश्चिम्य कल्चर जाता. तुझे लेगसी तूं विसरता, तुजी हेरिटेज तूं विसरता, तुजी संस्कृती तूं विसरता. आणि फक्त स्टार्टअप वर्ल्ड आणि हे आणि आयच्या भुरग्यांक पेशन्स ना, तांकां फेल्युअर म्हणटा तो कितें कळना. म्हणटकच हे मार्गदर्शन करपाक आमकां स्वामी महाराजांची गरज आसा. आणि म्हाका तर पूर्ण खात्री आसा की अंडर हीज लिडरशीप आमचो समाज आनिकूय वयर वतलो. आणि जे आमकां दोन दिला. स्वामी महाराज सदांच म्हणटाले एक आमचो मठ आणि दुसरो आमचो कुलदैवत. म्हणजे दोनूय हांकां तर आमी म्हणजे घट मिटी मारून बसत आणि तांचे म्हणजे फूल एडवायस गायडन्स कॉर्पोरेशन आसत जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच वयर आमचो समाज पावतलो.
हे म्हणून म्हजी 2 शब्दात सुद्धा देव बरें करून तुका. आतां कांय हांगा पुस्तकाचें प्रकाशन आसा. आतां पयलीं सागर बेंगळूरचे सागर प्रोडक्शन प्रसाद रघुवीर पै हांणी ह्या कन्स्ट्रक्शनाचे खातीर जे आपले मटेरियल हांगा दिला ताचे खातीर तांणी 27,24,000 रुपया बांदकामा खातीर आतां ते दिल्यात. ते आतां हांगा घेवन येतात. तांचे मागता श्री स्वामी महाराजा कडेन ताणें ते सुपूर्द केले. एक खूब मोठे कार्य तांच्या हातांतल्यान हांगा भटा खातीर आनी भटा खातीर म्हणजे सगळ्या समाजा खातीर. ताणें हांगा ह्या कन्स्ट्रक्शनाच्या मटेरियला खातीर 27,24,000 हांव तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमचे कुमठीचे एक आर्टिस्ट ज्याने गेल्ल्या कुमठाच्या चातुर्मासाची जीडीचेर हाचेर स्वाम्याची कितली चित्रां करून थंय रंगून दवरिल्ली आनी ताणें आज एक स्वाम्याचें चित्र डीचेर तयार करून हाडलां आनी त्या स्वाम्या हातान तें आतां अनावरण जाता. ते स्वाम्या कडेन ते सुपूर्द करता. विनायक कामत. तांची एक बरो आर्टिस्ट म्हणून ताची बरी नामना आसा, फेमस आसते आनी खूब कडेन ताका अश्यो मागण्यो येतात बरी चित्र काडपाक आनी हातान काडनात तर कंप्युटराचेर डिजिटल तो करता. गुरु स्वाम्याचो श्रीमद विद्याधर तीर्थ स्वाम्याचो डिजिटल फोटो ताणें काडून हाडटा. तांच्या पुण्यतिथी दिसाक स्वाम्या कडेन हांगा सुपूर्द केला. आता हांगा रामनाथ वेंकटेश प्रभू धारवाड हे नित्य निरंजन म्हणजे आध्यात्मिक पुस्तक ताणें बरयलें, ट्रान्सलेशन केलां. तातूंत रामरक्षा आसा, हनुमान चालीस आसा, देवीची स्तोत्र आसात, ती कन्नडांतल्यान ताणें केल्या. तें पुस्तक आतां ताचें विमोचन स्वामी महाराजांच्या मंगल हस्ते हांगा जाता. रामनाथ वेंकटेश प्रभू धारवाड नित्य निरंजन.
शांतप्पा शाणबाग तांणी हांगा कस्टकाचे बाय आनी कितें बांदकामा खातीर म्हूण 1.5 लाख रुपया हांगा जाहीर केल्यात आपल्याच्या पुण्यतिथी दिसाक आनी तांचो स्वाम्याचेर खूब ताची भक्ती आशिल्ली तांची स्वाम्याचेर खूब प्रिती आनी पयलीं ह्या रस्त्या खातीर हाजे खातीर ताणें खूब काम केलां पूण ताका केन्ना केन्ना आमी म्हणटाले तूं बुलडोजर म्हणून आनी अशें तर आतां भायर आसा पूण केन्ना तो मुखार रावना पूण आतां ताणें म्हणलां की स्वाम्याक 1.5 लाख रुपयाची देणगी ताणें हांगा जाहीर केल्या करूंक दितले. आतां आमचो गोंयचो एडवोकेट यतीश नायक खरें म्हळ्यार आदवोगाद आनी कवी हें खरें म्हळ्यार बरें पडटा अशें दिसता म्हाका केन्ना पूण हो कवी मनाचो यती. आतां आदवोगाद ते चलतलो आनी तो केन्ना केन्ना ते हातूंत बरयतालो पूण ताणें कोंकणी आनी इंग्लीश एकाच बरोबर 51 पोयम 51 पोयम बरयल्यात आनी तें पुस्तक तांचें फ्लेम ऑफ वर्ड आनी शब्द ज्योत. ताणें म्हणटा ज्ञान खंय सुर्या भशेन जितलें दिता तितलें वाडटा ह्या ते देयान जीण सारून दादोसकाय खूब वागता. अशे तरेची कोंकणी कविता जी आसा आनी स्वातंत्र्य संग्रामाचेर ताणें हांगा इंग्लिशीन पोयम बरयल्यात त्या पुस्तकाचें विमोचन आतां स्वामी महाराजाच्या मंगल हस्तुकीत जाता ते एडवोकेट यतीश नायक हे शिवोलीचे. ताणें अश्योच कविता बरोवच्यो आध्यात्मीक कविता तटळ बरोवच्यो अशें तांचे मागता. आमी याद जाता आमी वाराणसी गेल्ले तेन्ना चातुर्मास आशिल्लो आनी आमी पयलीं पळय चंद्रकांत बाब केजी मिडियम पयलीं चातुर्मास थंय पावल्यात याद जायना म्हाका केन्ना 98 काय 90 ते आनी जवळ जवळ 23 म्हाका 22 जुलय कितें तो दीस आनी आमी थंय स्वाम्याच्या स्वागता गाडयेन येवपाचे आनी 5 सुमार थंय रावल्यात. दनपराचो थंय भरपूर पावस आनी जेन्ना आमी थंय परिसर मोठे मुखारल्या गल्ले तेन्ना बसपाक जाय तें आनी थंय एका आमी गाड्याचेर च्या पिवपाक गेले आनी च्या पिवपाक गेल्ले वटेन तो आमी कोंकणी उलयता तुमी गोंयचे तुमको गोवा के है आज क्या है आज हमारे गोवा के महंत यहाँ आने वाले चातुर्मास के समय पुण्यवान लगता है. क्यों पुण्यवान लगता है? अरे यहाँ तो बारिश तो अगस्त महीने में शुरू हो जाती है, आज तो 22 तारीख जुलाई क्या है, जो बारिश आ गई इसका मतलब पुण्यवान मंथ आते हैं उसी समय बरसात होती है, बारिश होती है. अशे तरेचे तांचे थंय त्या वेळी विचार आशिल्ले जेन्ना पळय हांगा आमचो पंढरपुराक चातुर्मास जाला त्या वेळाचेर पयली वर्सा दुष्काळ आयला आनी त्या वेळार भरपूर पावस पडलो हे ते सांगताले. म्हणजे जी स्वाम्याचे चरण लागतात आमी तेन्ना सुद्दां 2011 जेन्ना हांगा पळय अयोध्येक चातुर्मास जालो त्या वेळाचेर आमी उलयताले आमी दिगंबर मुख्यमंत्री कितें तेन्ना आमी उलयताले की हे चातुर्मास हांगा आयल्यात स्वाम्याच्या हांगा चरण स्पर्श जाला हो अयोध्येचो प्रश्न सुटून हांगा मंदीर जातलें हें दिसता आनी थोड्या तेंपान जालें पळय तें आनी अशे तरेचें हें आसा तें खूब मोठें आसा. म्हणजे तेजी खूब खबर 1952 ची खबर तेन्ना ते जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सांचे आसतले. आमचो कुलदेव रामनाथ आनी रामनाथ एक मोठे हवन आशिल्लें आनी ते हवना वेळाचेर ते गंगोळी साकून हांगा येताले रात जाली
पैंगिणी पावले देंवले आणि पैंगिणी साकून ते कोण ते बैलगाडी मेळ्ळो त्या वेळाचेर काय नाशिल्लें लायट बी नाशिल्ली बैलगाड्यान ते आफ्रामेंता म्हळ्यार वयर हायवेचेर पावले थंयच्यान सकयल येवपाक नाकांतल्यान अशी वाट अशी आसा थंय तांकां कशें वचचें कितें वचचें काय लायट आनी काय ना वाट समजना तेन्ना रस्तो येना बारीक रस्तो त्या वेळाचेर कोण तरी ड्युटी घेवन ती पावलो आनी ताणें सांगलें हांव पूण वाट दाखयता आनी ते चलत 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 हांगा आयले आनी देवळाचे मुखार आयले ते देवूळ तांणी हे मारलो मठ मारलो नाशिल्लो पयलींचोच मठ तो आनी ताणें ताका सांगलें हो तुमचो मठ आनी मठ म्हणटा तो असो गेलो आनी फाटल्यान ताणें बापायन पळयलें ताका कितें पयशे दिवपाक हाडले तो ना म्हणजे त्या वेळाचेर बापूय म्हणपाक लागलो की देवानच तांकां हाडल्यात आनी त्या वेळाचेर 1952 सांगलें हे तुजो मठ म्हण मागीर तांकां कळलें की ताणें ह्या वेळार जालें की त्या मठाचेर तांकां हें आशिल्लें चातुर्मास हाजे स्वामी तांकां मठाचे 23वे स्वामी ते जाले अशे कांय खुबशे तांचे वेळाच्यो खबरी ज्यो आसात न्ही त्यो खूब मोठी सांगतात आनी आतां ह्या वर्साक ताणें आमचे तुमी पळयात जेन्ना 1973 हें जालें तेन्ना पयलो मठाची ताणें जिर्णोद्धार केलो तो वाराणसीच केलो आनी मागीर 25 महोत्सव जो हांगा केलो त्या 25 महोत्सवाक आयचे भशेन कसल्यो सुविधा नाशिल्ल्यो सगळे तयार करचे पडटाले आनी त्या वेळाचेर जो हांगा लोक जाला आनी ते साजरी जो जाला 25 महोत्सव सिल्वर 525 वर्साचो महोत्सव आनी जो 525 वर्सांच्या महोत्सवा वेळाचेर आनी एक काम हांगा केलां की आमचे पळय जे मडगांवचे मठग्रामांतले सारस्वत जे कॅथलीक जाल्ले आनी जांकां मठा बद्दल अभिनव नाशिल्ले अशे जज आशिल्ले त्या जज्जांचो कॅथलिकाचो सुद्दां हांगा सत्कार जालो हो हांवें केला 25 वर्साचेर हें मोठें काम त्या वेळाचेर ताणें केलें आनी मोठें काम म्हणजे कितें ती स्वामी आमी म्हणटाले की कोणी म्हणटा उलयता बाबा सांगता तशें हें स्वामी कितें मठ आसा नरपर जेवण आसता आनी कितें ताणें कितें काम केलां खंय काम करतात 25 वर्सां फाटीं पनवेल सारको खेडेगांव तो घेवप आनी त्या खेडेगांवाक वचून त्या वेळाचेर तो मठ हें मानप सगळें शिक्षण संस्था आरोग्य संस्था मानप त्या वेळाचेर हातूंत जर पळोवपाक वचत तो वेल्यांचो एक आमची डोंगोली दिसता 5-4 झाडां आनी कितलेशेच मिटर तो हें आसा जागो थंय आज बऱ्यांतले बरें स्कूल थंय हॉस्पिटल थंय मंदीर आसा ज्येश्ठ नागरिकां खातीर हें आसा ध्यान साधने खातीर हें आसा आनी रावपाक जागा आसा आनी 25 वर्सां बांदिल्ले ते हातूंत म्हाका दिसता 1% GSP आसा तर बाकी सगळी शक्ती त्या सरावणीक दलीत लोकांचे लोक घेतात म्हणजे स्वाम्याक हे आमच्या लोकां खातीरच न्हय या समाजातलो उद्धार जर देशात जर उद्धार जातलो तर समाजातले सगळे घटक एक बरोबर विकास जावपाक जाय हें तांचे मनान आशिल्लें आनी म्हणूनच ताणें घाल्लें आज त्या पनवेलाक ह्या सिल्वर जुबिलीच्या वर्साक ह्या स्वाम्याचो चातुर्मास जातलो हें मोठें पयलो चातुर्मास हें मोठें आनंदान सांगपाक जाय की 25 वर्सांच्या सिल्वर जुबिलीचो चातुर्मास हो पयलो चातुर्मासच्या मठ परंपरेंतलो जसो पळय तांणी बद्रीनाथाक आमी मठाची स्थापना जाल्ली त्या बद्रीनाथाक चातुर्मास करून ताणें मठ बांदलो त्या स्वामीन बांदलो मागीर वाराणसीची दुरुस्ती केली अलाप हांगा पंढरपुराक केलो मडगांव सारक्या मठ बांदून मडगांव चातुर्मास केलो ह्यो सगळ्यो नवीन संकल्पना केल्यो आनी ती संकल्पना स्वाम्याचे हे गुरु स्वाम्याचे जे कार्य आसा तांची जी संकल्पना आसा ती संकल्पना पूर्ण करप हे त्या उत्तराधिकाराचे काम म्हणून स्वामी महाराज मानतात आनी ह्या वर्साक तो चातुर्मास तुमकां पनवेल सारको पळोवपाक मेळटलो आनी आतांच रेल्वेची इतली सुविधा जाल्या तुमकां कोचीन साकून थंय थोड्या वेळा भितर पावपाक शकतात आनी आतां तर गोंयकारांचो जाल्यार कालच ती आमच्या आमदार दिगंबर कामत ती वंदे भारत म्हणटा ती इनॉग्रेशन केलां आनी ती वंदे भारत कालच्यान सुरू जाली आनी शेनवाराक ताजो म्हणजे आठवड्याक दीस वता शेनवाराक चातुर्मासाक पयले दिसा वचपाक मेळटा चातुर्मासा ते पावतात म्हणजे वंदे भारत हातूंतल्यान आनी नवीन एक हातूंतल्यान ह्या वर्साक आमकां थंय चातुर्मास ती पळोवपाक मेळटलो आनी जवळ 9 जुलयाक तो सुरू जाता आनी 29 सप्टेंबराक सोंपता कित्याक अंदूं अदीक म्हयनो आयला आनी ताका लागून चातुर्मासाचे दीस चड आसात सगळ्यांकच तो हांव मुद्दाम तुमकां आमंत्रण दिवपाक सोदता मठ कमिटीचे वतीन की स्वाम्यांनी 25 वर्सां पयलीं जें एक झाड रोयिल्लें त्या फुलता फळटा आनी हें आमच्या समाजाचें ब्रीद आनी कसलें फक्त अध्यात्मीक न्हय तर तातूंत एज्युकेशन आहा तातूंत आरोग्य आसा हें सगळें तातूंत आसा आनी तातूंतय आतां डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा ते स्वामी आतां कितें करता स्वाम्याच्या आतां आसमाना आसा आनी म्हणूनच आज ह्या विधी पुण्यतिथी दिसाक आमी हांगा सगळे जमल्यात स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद आयकुपा खातीर त्यांनी म्हणजे तेचें की स्वामी महाराजांचे जे एक मोठे स्वप्न आशिल्लें
ते आमकां उत्तराधिकारी तशेंच मेळचे जे आधुनीक काळांत वचपाचे ज्या वेळाचेर आमचे मठाचे पयलींचे स्वामीचे जे आशिल्ले ताचे पयलीं बारकाना तीर्थ विधान ना तेन्ना आमचे पोर्तुगीजाचे सावट आशिल्ले तेन्ना धर्म नश्ट जावचो आनी कितें जातलो हें जातलें तेंय एक सावट आशिल्लें आमचे कडेन पूण तातूंतल्यान आमकां स्वामी महाराजान वाट दाखयले मुखार सरले आज मोठें आव्हान आमचे मुखार आसा बाबा सांगपाचें की आमी पाश्चिमात्य जावपाक लागल्या आमी सगळीं विसरतात आनी सगळें करतात एक काल पुण्यांतली खबर येयले म्हजे ह्या सोबयता एक तो मेजर आशिल्लो आमच्या लश्करांत मिलिटरीक आनी ताजे दोनूय भुरग्यांक ताणें बरें शिकयले आनी तांकां एज्युकेट केले एक अमेरिकेक रावलो एक आनीक हें आशिल्लो जेन्ना ताजी आवय मेली बायल मेली ताजी तेन्ना तांकां भुरग्यांक कळयलें आनी भुरग्यांक व्हडले भुरग्यांक कितें सांगलें धाकटे भुरग्याक सांगलें तूं थंय वच आपूण बापूय म्हणटा आपूण येता आवय म्हणटा तूं वच आनी तो थंय पुण्याक आयलो पुण्याक येतरीच ताणें पळयलें व्हडलो भुरगो मुन्नो आयलो ना चुन्नो आयला म्हणटा कितें जालें तर ताणें अशें सांगलें ताणें असो बसलो दुख्ख जालें रडलो तर आपल्याची डॅड बॉडी पळोवपाक येवपाची गरज ना तो रुमान गेलो पिस्तल घेतलें गुळी मारल्यान मेलो आपल्या त्या भुरग्याचें तोंड पळोवपाचें ना हेंच काय हेंच म्हाका हें प्राच्य तो म्हाका तुमी इतले वाडयले आवय बापाक पळोवपाक सुद्दां तर तुमकां हें शिक्षणाचें हें जालें म्हण आज आनी अशी तरेची काळवाद आयिल्ली आसतना आमकां एकच आमकां तारूंक शकतात ते म्हणजे आमचे मठाधीशाचो आदेश जर आमी मानलो तांचे आशिर्वाद मानले तांचे वचन जर मानले जर जायत तर आमचो समाज हो आतां ह्या पाश्चिमात्य काळांत 21व्या शेंकड्यांत बरे तरेन करूंक शकतलो अशें म्हाका दिसता आतां स्वामी महाराजांचे हांगा आशिर्वचन जातलें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सर्व लोकांक ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಯ್ಚೆ ದಿವಸಕ್ಕ ಆಮಗೆಲೆ ಪ್ರಿಯ ಗುರುವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೇಲೆ द्वितीय पुण्यतिथी महोत्सव आम्ही आचरण करत असतो 2 वर्षा पहिले सर्व लोकांक गोत आसा कसन वातावरण आशिल्लें आनी आमगेले प्रिय गुरुवरे स्वामेले गत जाले वृंदावनस्थ जाले टोटल जीवनांतू 365 डेज आसात किंतु 365 डेज अंतू 2 दिवस मात्र आमकां कश्टाचे एक कालचे दिवस आणि एक आयचे दिवस 365 डेज आणि 363 डेज कशी काण घालत बट ह्या 2 दिवस मात्र खंयचे रितीर आमकां कर कांबळेर वयतेच आमकां उत्साह येना तितले की म्हळ्यार आमी केन्नाही प्रत्यक्ष असल अनुभव केन्ना घेतिल्लो नासलो आमकां फस्ट अनुभव जाल्ले एक येद्राक मरण हे पळयलें आमी फस्ट म्हळ्यार स्वामेलेच आमी पूर्वाश्रमांत तसले केन्नाही पळयलें ना तसलो अनुभवय ना आनी केन्ना आयले आनी दुर्भाग्य कसन की म्हळ्यार आमगेले गुरू प्रथम आमकां पळोवपाक पळय त्या निमित्तान नवमी आनी दशमी
हे दोन मात्र कष्टाचे दिवस आमकां. नवमी दिवस कित्याक की म्हळ्यार आमकां गोत आसा की त्या दिवस रात्री आईच्या दिवसाक संप्रोक्षण करचे तसले दिवस चातुर्मासाक ताचे पूर्वांग जावन गेले कसन एक आमी संप्रोक्षण करचे उरता. ते संप्रोक्षणा पट्टी हाड म्हणून न्हू स्वामीन आमकां स्वता सांगिल्लें. स्वामीन आमकां स्वता सांगून संप्रोक्षणा पट्टी हाडून आमी स्वाम्याक सुपूर्द करून आमी रात्रभर मस्त उलयले. रात्रभर आमी स्वाम्या लागीं स्वाम हसत आशिल्ले, आमी हसता आशिल्ले. कसकी कसकी एक विशय उलोवन घेवन आमी हें करत आशिल्ले. स्वाम्या पुस्तक दिलें आमी. किंतु दशमी सकाळी 7 गंटेक स्वाम्याक निर्माल्याक वचका स्वाम उठयताना खाली 6 तासाचं अंतर. बार तुलें 7 घंटे पर्यंत हे 7 तासान तूं कसन जालें, कित जालें, कशी जालें, कित्याक जालें हें तुमकां सांगचेंच जायना. हे 7 तासान तूं उठून सिनारियो चेंज जालो. आनी 7 घंटेक नगारी मारले. जे स्वामी पयले स्नानाक वता आशिल्ले ते हंडे सेव कोण करता ताका सांगलें धाकल्यांक घेवन घेवन वचो म्हणून. हो हांग कित्याक आयला म्हणून आमी पळयत आसाची स्वामी मस्त आयास जावन घेवन स्वामी शयनाचेरी तांणी न्हिदेल्ले आसाची उठचेक जाताना तांकां. आनी आमी मुखार गेले आनी उठून कार्य केलें तरीही स्वाम्याले आरोग्यान सुदारण जाताना. अशी आसताना कसन हें दशमीचे संप्रोक्षण आशिल्लें. स्वाम्यान तेन्ना सांगलें दशमी संप्रोक्षण करचें नाका, पुनवे दिवसू तुमी संप्रोक्षण करा म्हणून स्वाम्यान तेन्ना सांगलें. आमगेल स्वाम्याल मना कसन आशिल्लें की म्हळ्यार की दनपाराकची वीर विठ्ठलाले निर्माल्य आनी महापुजा करता म्हणून स्वाम्याले संकल्प केले. कित्याक म्हळ्यार सकाळी स्वाम्याक उठचेक जालें नाशिल्लें. किंतु कशी 10 घंटे 10:30 जायत गेले आनी स्वाम्याले आरोग्यान सुदारण जाताना म्हणून कळ्ळें. आमकां गोतना कोणाक प्राण वच्चे एक संदर्भ येता तांकां पयलें कळत की कसन की आमकां गोतना. बट आमगेले स्वाम्याल संदर्भार कशी जाली म्हणून आमी सांगताची तांकां ओंक येता आशिल्लें. आनी आमगेले म्हळ्यार उठलोकाले आलोचन कशें आशिल्लें की म्हळ्यार आयच्या दिवसाक दशमी चातुर्मासाचे व्रत आरंभ जाता. आरंभ जाता म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार आयच्या दिवसा तुलें खंयचे रितीरी धान्य खावचेक जायना, खंयचे फल वस्तू आमी खावचेक जायना, तरकारी खावचेक जायना. मस्तितले निर्बंध नियम आयच्या दिवसान आरंभ जाता. त्यातून आमगेल रानपेन कसन केलें की म्हळ्यार नवमी दिवस लास्ट, कालचे दिवस लास्ट. कालचे दिवस लास्ट म्हणल्यार फुडें 2021 18 जुलय त्या दिवस दनपारा खट्ट केल्लो ते उडीदाचे. दशमी तुलेन आनी कडेन जायना. तातून स्वाम्यान सांगिल्ली आमगेल रानपेन ताकाय गोत आसा की फाल्यां तुल्यान स्वाम्याक हें उठून खावचेक जायना, आयच्या दिवसाक करया म्हणून. सो खट्ट केल्लें. दशमी दिवसू स्वाम्याक ओंक येता आसा. आमी उठलोकान हें केलें की स्वाम्याक उडीद म्हळ्यार एसिडिटी जाता आशिल्ली. स्वाम्याक उडीद म्हळ्यार ते चड खायनाशिल्ले. आमकां खावेशीत आशिल्लें बट तांणी खायनाशिल्लें. तांणी खावचें एक आशिल्लें, 1.5 खाता आशिल्लें. बट आमकां रांदपासून घाल तांकां म्हणटा आशिल्लें. कडेरी ओंक येता आसा. आमी कसन लेखलें की म्हळ्यार काली स्वाम्यान नवमी दिवस खट्ट खाल्लो. ते खंयची चड कमी जावन आनी पावसाळीचें वातावरण खंयची शारिरीक हातूंत खंयची थोडे व्यत्यास जावन ओंक येता आसा म्हणून आमी उठलोक सांगलें. उठलोक आमी सांगलें आनी कोण आशिल्लो उठलोक. बट एक आनी मात्र नाम म्हणलें तें आमगे स्वाम्यान. आमी उठलोकान कसन सांगलें पित्त उरतालें, एसिडिटी उरतालें. तांणी एकय एक सांगलें हें पित्त न्हय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार पित्त आशिल्लें आसल्यार हळदूसान येवंक आशिल्लें. हें हळदूसान ना, हें पित्त न्हय म्हणून सांगलें. आनी तेन्नाच स्वाम्यान हें करून पंचांग हाड म्हणलें.
पंचांग हाण गेलो तानी नक्षत्र खंयची म्हणल्यार तेन्ना स्वाती नक्षत्र चलत आसा. आमगे लेखान आमी सांगतानी की जे मनुष्य खंयच्या विशयाचेर चड आसक्ती दवरता देव तांकां त्याची संदर्भांतूच तांकां एक एक असले अवकाश करून दिता. आता केलो लोकांक गोत आसा ताजे बद्दल चड आसक्ती, ताजे बद्दल चड आसक्ती असताना त्याची दिवसाक ताका मरण जाता. मस्तीतलं पळया तुम्ही केलो पंता तुम्ही मस्त तो कसा नाही दिवोड धरता, हे करता त्या करता म्हणून तुम्ही सांगतात, किंतु लास्ट तागेल मरण त्या दिवडा निमित्तान आयलें. केलो लोक मस्त तो एक्सपर्ट ड्रायव्हर हे त्या म्हणून उठू सांगले, लास्ट तागेल मरण ऍक्सिडेंटान तो जालें. म्हणजे मनुष्य खंयच्या विशयाचेर चड तागणे आसक्ती उरता तागेल मरण वैकेची केलो पण तशी जाल्ली दिसून आयिल्ली आसा. आमगेल स्वामेल कसन की म्हळ्यार आता मस्त लोक कर्म करताचे, कर्म म्हळ्यार प्रतिनित्याचे अनुष्ठान मस्तीतलं करताचे. आता ते 100% सक्सेसफुल झाल्या म्हणून कशी कळता? तुम्ही दिवसाच कसन कर्म करता आसाची ते 100% सक्सेसफुल झाल्या म्हणून कशी कळता? जिवितावधीन तू आमकां काय कळना की हांव केलं कर्म पावले की ना म्हणून कळना. ओके, कळल्यार वैक्याची आयचे दिवसात झाल्या, फायचे दिवसाचे, परांचे, कितले दिवसाच विचारता तुम्ही कर्म ना. बट आमगेल स्वाम्यानं केलेलं कर्म 100% सफल झालं म्हळ्यार कितें एक रिजन आमी तुमकां सांगचे जाता. त्या रिजन कसन की म्हळ्यार तुमकां गोत्त आसा की आमगेल स्वाम्या मस्त खडक शिस्तशील तसले, नियम परिपालन करत असले, एक स्वभाव आशिल तसले आमगेल स्वाम्याला एक प्रवृत्ती. तरी 7 घंटे म्हळ्यार 7 घंटे घेवन येवन पावता. 8:30 नाल दवरता म्हळ्यार 8:30 नाल दवरचे. 5 घंटेक सभा कार्यक्रम जावं 6 घंटेक सभा कार्यक्रम त्याची समयाचेर तांगेले अशी तांगेले नियम परिपालन करून आयले तसले स्वामी. हे तांगेले नित्य कर्म खंयचे उत्तर दिलो होता, खंयचे समयाचेर आमी कसन करता म्हणून सांगिल्लो होता त्या समयाचेरही त्यांनी उत्तर परिपालन करचे. देवानं तांकां तशीची तांकां वृंदावन जावं तसले एक संदर्भ करून दिले आणि ते आषाढ शुद्ध दशमी दिवसूच. बाकी खंयचेय दिवस जाल्ले असलेरी आमी तितलं आश्चर्य जायनाशिल्लें, किंतु आषाढ शुद्ध दशमी दिवसू तांणी गत जाल्ले वृंदावन जाल्ले हे कसन सांगता की म्हळ्यार तांणी कसन कर्म केले, 54 वर्ष जावन संन्यासाचे कसन धर्म परिपालन केले ते 100% सत्य म्हणून जाता आसा. कित्याक की म्हळ्यार आमगे चातुर्मासाचे नियम आरंभ जावचे केन्ना आयच्या दिवसान आरंभ जावचे. आयच्या दिवसान चातुर्मास व्रताचे आरंभ जाता आणि आमगेल स्वामीले स्वभाव कसं नाही नियम परिपालन करचे, शिस्ताच परिपालन करचे, समयाच परिपालन करचे आणि हे तिन्ही स्टार्ट जावचे केन्ना आषाढ शुद्ध दशमी दिवस. म्हळ्यार खंयच हाजेरी चड तांणी स्ट्रेस घालता आशिल्ले समयाक, शिस्ताक आणि तांगेल आचार विचाराक खंयच्याक तांणी चड इंट्रेस्ट आशिल्ले. देवान त्याची इंट्रेस्ट असेल तसले तिथी दिवसूच तांकां वृंदावन दिल्लें. तज्जेन आमी लेक्चर काडना की स्वाम्यान 54 वर्ष कसन तांणी कर्म केले ते 100% सफल जालें म्हळ्यार कितें तरी हे एक उदाहरण दिलें. असल मस्तीतले उदाहरण आमी दिवचेच जाता. आजी आमी तांगेले शिष्य जावन गेलो आमगेले गुरुले गुणगान करका म्हणून सांगता आसत. बट खंयच्या तोंडान करका आमकां गोत ना. कित्याक की म्हळ्यार तांगेले तितले सर्व लोकांक गोत आसता तांणी थोडे कठोर आशिल्ले, तांणी थोडे मस्त धैर्य रितीर तांणी हे करता आशिल्ले, कोणाले आयकनाशिल्ले. तांणी तूं सांगता सांग, कितले सांगता सांग, बट करचे आमी आमगेले मनाचे. रामदेव आमकां कसन सांगता त्या प्रमाणे आमी चलताच विना हा तू सांगितलं आमी आयकना. डॉक्टर आयले तू तपासण कर, घे हात घे, बीपी चेक करता कर, बट औषध मात्र सांग नका. तू औषध मात्र सांग नका. तू कसने चेक कर, तू कसने एक्सरसाइज दी, बट तू औषध मात्र सांग नका. औषध आमी घेनाच, औषध आमी घेनाच. हे नियम हे तांणी घालता आसले शिस्तू. कसने जावं ना.
असल तरेचे तांकां तेतकून आमगेले पोतू पैक्यांना सांगता आशिल्ले हटवादी म्हणून हटवादी म्हणून सोडचे म्हळ्यार सोडना विरुद्ध उरलेले जर तुम्ही आता खंय तरी एक कडेन आसा 19 कटे की खंयकी सांगिल्ले स्वाम्याक ते मस्त वयर आसा कलश आनी घालच्या वच्चे नाका स्वाम्याक 70 वर्ष जाले आमी कोरून दाखयताले म्हणून सांगले हाकू लोच आशिल्ले गप्पूर येत आशिल्ले की ना आणि सांगिल्ले स्वामीन कोरून घेऊन दाखवून आयले वयर चोळून घेऊन बसून घेऊन कलश घालून घेऊन सकल आहे तुम्ही जर तशी सांगणं म्हळ्यार स्वामताची विरुद्ध करून घेऊन दाखयता आशिल्ले तसल शक्ती आमगेले स्वामीला कशी येता आमकां गोतना कित्याक की म्हळ्यार आता सांगले की जे आमगेले गुरून कोरून घेवन व्हेले ते आमी व्हरता ना इम्पॉसिबल कंपेर करचें का जायना कित्याक की म्हळ्यार तांगेले आरोग्य स्थिती आणि आमगेल आरोग्य स्थितीक मस्त व्यत्यास आसा तांगेल आरोग्य स्थितीन आईल तनाची तांकां मस्तीतले बसशेक जायना आशिल्ली तसली परिस्थिती आमी आराम बसले 2-2 4 तास आता आईल उठलो का मंत्राक्षर उठू दिवे हे आमगेले कॅपॅसिटी आसा कित्याक म्हळ्यार आमगेले शरीर बरें आसा कशें आमकां तसलें हें ना बट स्वाम्याक भालगड स्वाम्याक तशें नाशिल्लें भालगड स्वाम्याक नराचे मस्तीतले त्रास आशिल्ले पाय उबारचे असल्यार वेगळे त्रास जाता आशिल्ले खाली त्यांनी स्वाम्यान स्नान करून घेवन अणवाळ्याचेरी तांणी भितर येवका स्नानाग्रह एक कडेन आसा देवाकूड आनीक कडेन आसा आणि मध्य वताना कोणेही आपुडचेक जायना तांतूची स्वाम्याक वर्टिगो आसा हांगा मस्त लोकांक वर्टिगो म्हळ्यार गोत्त सुरताले की मात एक घुवळ येता चक्कर येता अणवाळेरी तांणी हांगातल्यान थंय वचका मात ते घुवळ आयल्यार कसन करचें कोण धरचे कसा आपुडचें जाता बट केन्नाही त्या परिस्थिती आयल ना केन्नाही त्या परिस्थितीत देवान केन्नाही कोरून घेवन दिना कित्याक की म्हळ्यार जे रामदेवाल पूज करता जो वीर विठ्ठलाल पूज करता ताका देव वैकेची सहाय करता म्हळ्यार कितें हेचीच एक उदाहरण ना जाल्यार खंय की वताना चक्कर आयल्या स्वाम कसले तरी थंयची हे जाल्यार केन्ना तरी एक दिवस ना केन्नाही तांणी खंयचे दिवस गत जाता आसाची त्या दिवसा वैके तांणी सोडिल्लो आमी उठूची प्लास्टिका खुर्च्या हाडून घेवन म्हळ्यार स्वाम्यान स्नान करून एक उद्दा तरी पिवचें निर्माल्य जलना आता उद्दा कशी घेवचें कडेरी कशकी वत्ताय करूसून घेवन स्वामीन एक उद्दा घेवचें एकदा शरीरांत आशिल्लें कसने तरी एक आमकी कसने वता जायत अडना म्हणलें ताणें आमी कसने प्लास्टिका खुर्ची की है ना लाकडा खुर्ची हाड प्लास्टिका खुर्ची अणवाळपणाक येना लाकडा खुर्ची हाण घेवन बसकारचेला हात काट आपुडचें जायना हात काट व्यवस्थित कोण दवर येता बट आपुडचेक जायना थंयच स्नान करून घेवन वस्त्र हातान दिनाका थंय दवर ते हातांतल्यान वस्त्र काडून घेवन पुसून घेवन एक लॉट तांणी उद्दा पिलें तदनंतर कडेन उंकी चाल जालें तदनंतर तुमकां विषय वता म्हळ्यार त्या संदर्भार वैके जावका काय त्या संदर्भार वैके जावका काय ना तेकून तुमकां सांगलें की तांणी केलें कर्म हेची जन्मान तांणी सक्सेस जाल्या म्हणून पळयलें तसलें स्वामी म्हळ्यार आमगेलो स्वामी आमकांनी यमदूतान सांगता तूं हें कर्म केलें हें पाविल ना तें कर्म केलें पाविल ना आनीक कर्म केलें तें पाविल ना हें कर्म केलें पावलें ताण सांगता लिस्ट तागेलें आसा बट आमगेले स्वाम्याले तांणी केल्ला का एक प्रूफ कसन की म्हळ्यार तांकां खंयचे दिवस नियम आरंभ जाता आनी खंयचे तांकां आवडटा तेची दिवस देवान तांकां वृंदावन तसलो योग तांकां दिले बाकी खंयचे दिवस जाल्ले आसल्यार आमी आश्चर्य पावनाशिल्ले बट ते दिवस दिले म्हळ्यार ताजे मागची आश्चर्य म्हळ्यार हेची एक कारण आमी तांगेले एक शिष्य आमी रक्तसंबंधी न्ही ना तांगेले रिलेटिव्ह न्ही ना आमी कसले न्ही तांकां बाकी लोकांक तुमगेले चल्लो तुमगेले प्रिती स्वार्थ म्हणले का उरता बट आमगेले स्वाम्याक एक खाली एक शिष्य म्हणले का नातेना
तांणी आमकां प्रति एक पंथा तांणी आमगेले काळजी घेता आशिल्ले, दाखवून घेनाशिल्ले. ते एक व्हड गुण तांगेले. आनी केलो विशय गुट्ट दवरच्यांत स्पेशलिस्ट म्हण आमगेलो स्वामी. भायर म्हळ्यार काडनाची, आमकां वयके सांगनाची, आमकां वयके सांगनाशिल्ले. तुमगेले आमगेले शिष्य स्विकारा विशय आमकां सांगेल ना. दिवची आमकांची, बट आमकां सांगेल ना. तितलो गुट्ट आमी हांगा मठा येवचे गोत्त आशिल्ले 3 लोकां मात्र, एक भटाक वैदिकाक, एक कुटुंबाचे 3 लोकां मात्र गोत. बाकी एकल्याक कळना, बाकी एकल्या वयके कळना. कळले केन्ना? थोडे दिवस आसतना कळले. एक 5 की 1 वार आसतना विशय कडे स्प्रेड जायत गेले की अशी म्हणून. तितलो पर्यंत गुट्ट दवरता आसले स्वामी. चातुर्मास सस्पेन्स तांगेले शिकयला आमी. चातुर्मासाचे तातूंत मुखार चातुर्मास गोत्ताच आमकां, बट सस्पेन्स तांगेले शिकिल्ला जेन्ना सांगचेक जायना जाल्यार हे उठून तांकां पळोवन शिकिल्ले. हे उठून कशी हे करका कितें करका गुट्ट सोण दिना म्हळ्यार सोण दिनाची. केलो आमी सोदका ना जाल्यार ही संदर्भ पळोवन घेवन समजून घेवन आमी आयकून घेवका. तशी आमगेले स्वामेल एक स्वभाव आशिल्लो. आमगेले आनी स्वामेल एक मस्त एक प्रिती विश्वासू. आमी आनी आमगेले गुरू मेळ्ळ्यार NKGSB बँक जाता. आमी आनी आमगेले गुरू मेळ्ळ्यार NKGSB बँक जाता. कशी की म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याक आनी आमकां 3 गांवांचे संबंध आसा. आमगेले स्वामे तांगेलो जन्म जालो खंय 1930 NKGSB येन्ना आयले. आमी जन्म आयले कासरकोडांत के आयले NK. जी म्हळ्यार स्वाम्यान शिक्षण इत्यादी कुठू घेतिल उठू गंगोळींत NKG आयले. स्वामेल मूळ गांव सेनापूर NKGS. आमगेल मूळ गांव भटकळ बी आयले NKGSB. आनी एक NKGSB बँकांत एक बी आसा, बी म्हळ्यार बेळगांव. सो मालगड स्वामे आनी आमी मेळ्ळ्यार NKGSB बँक जाता. हे आमी केन्नाची आमगेले स्वाम्याक सांगत आसता आशिल्ले की उभय स्वामी मेळ्ळ्यार आमगेले एक बँक जाता म्हणून. तेन्ना हसता आशिल्ले. तांणी चड हाशी कमी त्या वयके दाखोवन घेनाची, दुसऱ्याक सांगताचे, आमगेले जरा सांगनाची. तांगेले मस्तीतले शिक्षक मेळटा आशिल्ले. कितें की म्हळ्यार शिष्याले जराक आमी प्रशंस केले, शिष्य कडेन मुखार येना जाताले फाल्यां तांगेले मनांत हेची उरताले की म्हळ्यार आमी तांणी हुशार आसा म्हूण लेखून घेताले म्हळ्यार कितें तरी तांणी दाखोवन घेनाशिल्ले. तितलें तांगेले एक आलोचन आशिल्लें. म्हळ्यार म्हालगडे तांगेले सक्कल आमी कितें कुरका, तांगेले अंडर कितें ट्रेनिंग घेवका हें आमी तांगेले शिकले, मस्तीतले शिकले. आमी केन्ना तरी पूर्वाश्रमांत गांवां वच्चेनी आसल्यार उठू वेवस्था करता आशिल्ले. आनी आमी भायर सरचे आसले. आमी भायर सरचे आसल्यार तांणी एक रूम आसा थंय, ते बाल्कनी आसा थंय राबून घेवन आमी गेल्ली पळोवन घेवन कडे भितर वता आशिल्ले. बट दाखोवन घेनाशिल्ले, बट त्या मुल्यातुल्यान शिष्य वता आसा की ना कसं म्हणून पळयत आशिल्ले. इवन आमगेले हांगा शिष्य स्विकार जाता आसा. आमी म्हालगड स्वामे थंय आसन कसं सिंहासना लागी आशिल्ले. आनी आमी सिंहासना लागी प्रार्थनेनी करून घेवन आमी उठूची कुशावती न्हंयचे लागीं आयले. न्हंयतुल्यान आयलतना स्वामे हांगा नवीन रूम्स आसा, रिनोवेशन रूम्स जेल्ले आसा थंय बाल्कनी स्वामी थंय आयल्याचे. थंय येवन घेवन म्हळ्यार फेस टू फेस हांगा आसा. आमी आनीक सकल आसाची उठाची स्वामी येता आसाची, उठा येताची शिष्य स्वामी येता आसाची. तांकां वाट कोण थंय तुल्यान तांणी आमकां मार्गदर्शन, थंय तुल्यान आमगेलें रक्षण करता आसाची. केअर टेकिंग कशी करता म्हणून तुमी स्वाम्याक शिका. तांणी थंय येवन घेवन हें केलें ना, वयरच्यानाची अशी वचा तशी वचा थंय वयर तुल्यान. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले आरंभाचे दिवस ते आनी कशी चलका कितें चलका तांकां त्रास जावचे नाका म्हणून वयर तुल्यानच तांणी इन्स्ट्रक्शन करून घेवन आमगेलें रक्षण करता आसा. आयच्या दिवसाक मस्त लोकांक गंडकी यात्रा बट तुमकां गोत्त आसता पनवेलच्यान उठल्या, पनवेलच्या सिल्वर जुबले. एक्चुअली कसं की म्हळ्यार गंडकी यात्रा जावन घेवन 25 वर्ष जाले.
गंडकी यात्रेचे सिल्वर जुबली जाता असा आणि त्याची सिल्वर जुबली फंक्शनाचे आचरण आम्ही पनवेलांक करता असाचे. तो स्वाम्यानं गंडकी यात्रा करून गेलो 25 वर्ष झाल्या. 1-2 वर्ष नाही. आम्ही तांकां केन्नाय सांगता आशिल्ले तीर्थयात्रा स्पेशलिस्ट म्हणून स्वामी कितें की म्हळ्यार अयोध्या, पंढरापूर, वाराणसी, बद्रीनाथ हंगुटू वचून गेलो चातुर्मास केले. कोणें केले री अडना म्हणटा आशिल्ले. ज्या स्वाम्याक फाटी दूख आसा, ज्या स्वाम्याक नराचे दौर्बल्य आसा तसले स्वाम्या वचून गेले त्या करता आसत. सामान्य कोणें केलें आतां आमी करले आसल्यार ओके, आमी आराम सुदृढ आसाची, आरोग्य सुस्थित आसा ना, आमकां काय प्रॉब्लेम ना. बाकी स्वाम्यान कसकसान गंडकी यात्रा आणि हे उठू केल्ले. स्वाम्याक हे उठू फाटी दूख आरंभ जाल्या नंतर केल्ले, पहिले केल्ले नाही. हे उठूची जाल्या नंतर तांणी केल्ले. वाराणसी चातुर्मास, गंडकी यात्रा, पंढरपूर चातुर्मास, अयोध्या चातुर्मास हे उठूची तांकां फाटी दूख आरंभ जाल्या नंतर केलेली तसले साहस मेळ. आमकां न्ही तांकां एक व्यत्याय म्हळ्यार संबंध कसान की म्हळ्यार आतां सांगलें 1973 स्वामी पिठेर आयले आनी तांणी फस्ट वाराणसी मठाचे जीर्णोद्धाराचे कार्य हातांत घेतले आनी 1975 85 वर्सां संदर्भारी वाराणसी मठांतू तांणी लक्ष्मीनारायण देवाक पुनः प्रतिष्ठा करून गेलो. 85 वर्षाचे उत्सव तांणी व्हड रितीन केले. आतां आमगेल्या जिवनांत तसले एक भाग्य मेळ्ळें. 1973 कन्स्ट्रक्शन आरंभ केले, 1975 उत्सव केले, 2023 आमी कन्स्ट्रक्शन आरंभ करता आसाची, 2025 550 इयर्साचो महोत्सव घडयता आसा. त्या स्वाम्याकही ते अवकाश मेळ्ळे आनी आमकांही ते एक अवकाश मेळ्ळो आसा. जिवनांतू एकलो गुरू जावका, एकलो गुरू तरी जावका, कोणेय असो, कोणेही असो. गुरु पौर्णिमे दिवसू प्रत्येक व्यक्ती तागेल गुरुक तो शरण जाताचीच. खंयचेही तागेले शिक्षणा जिवनान जावो, तागेले व्यवहाराच्या जिवनान जावो, नाजाल्यार तागेले लौकिक जिवनान जावो, खंयचेही क्षेत्रान जावो, शिक्षण की खंयचेय तो गुरु पौर्णिमे दिवसू आपणेल गुरुक तो मान दिता. एक पंता अशी जालें की एक गाय आणि एक वाघ दोन्ही रानांतू गाय म्हळ्यार तण चर्च कितें रानांत गेले आनी रानांतूची वाघ आशिल्लो. आतां गायक आमी सांगचे जायना हांग वच नाका, थंय वच नाका, तिका खावचें खंय मेळटा ती थंय वता उरता. ती रानांत गेले आनी दुर्भाग्यपूर्ण त्याची दिवसू तो वाघ वैकेची थंय आयलो. आतां वाघ येद्र आयलो फुडें ना तो नुता बसतवे, तो नुता बसना, तो कोणाला मागशी लागता त्या गायक धरची कितें मागशी लागता. आतां गाय नुता बसतवे, गाय वैके नुता बसना, यो म्हाका खा म्हणतवे ना. ती वैकेची तिच्या जिवाचे रक्षण जावका म्हळ्यार कितें तीन वैकेची धांवच्याक आरंभ केली. तीन वैकेच धांवच्याक आरंभ केला. धांवच्याक आरंभ करून 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 एक व्हड एक तळ दिसलें. खंय वचच्याक उपाय ना, उपाय ना आशिल्ले तेन्ना एक तळ दिसलें. त्या तळान तुची उडी मारून सोडले. गायनं तंतूची मुखार वचून गेलो तळा भितर ती पडली. थंय गेलतना ते मातीचे हे आशिल्ले, आमी हिंदीन दल दल म्हणटाचे, उद्दा आनी सकल माती उरता, माती दिसना. किंतु ताज तूं गेले म्हळ्यार पुरत वता तो एक पाय तांचे गेल्यार आनीक पाय सकल वता, आनीक पाय तांचे गेल्यार आनीक म्हळ्यार वयर येवचेक जायना. सकल वत विना वयर येवचेक जायना. हे वाघाक पोटा भुकी त्या दिकान गाय आपल्या जिवाचे रक्षण करच्याक ती प्रयत्नशील जाता आसा. वाघान वैकेची त्या तळांत उडी मारली. आतां वाघ आनी गाय दोगी लोक आमने सामने येद्रू बदूर आसात. ते हुंकार घालता आसा हांव तुका खाता म्हणून ते हुंकार घालता आसा. ह्या दिकान गाय शांत बशिल्लो आसा. कडेरी ते वाघ सांगता आज तुका खंयचेही रितीर हांव खावन सोडता म्हणून. गायन कसं नाही म्हणना. कडेर थोडे वेळ जाल्या नंतर त्या गायन विचारले तुगेल कोण एक गुरू असवे म्हणून विचार.
तुगेल कोण गुरु असतो म्हणून विचारले वाघान सांगल्या म्हाका न्ही कितें गुरु जावका हांव जंगलाचे राजा हांवची गुरु हांवची राजा म्हाका न्ही कोण गुरु आनी म्हाका नाका म्हणून अडना जायता कडेरी त्या वाघ विचारता आज तुका हांव कशी तरी खाताचीच म्हणून तू म्हाका खावचेक जायना म्हणून कितें खावचें जायना तू हांग तुल्यान भायर पडना हांव भायर पडना तू वयके भायर पडना न्ही अशी म्हणून वाद विवाद जाताना त्या गाय सांगता की पळय आतां हांव पडलेलो आसा सांजे नंतर मागीर एक पर्टिक्युलर टायम आसा 6 घंटेक हांवें मागेल्या घरा वचून पावता ना जाल्यार मागीर कोण गुरू आसा पळय तो म्हाका सोदत येता सोदत आयल्यार म्हाका तो हांगतल्यान भायर काडटा तुका कोण भायर काडटा तुका कोण भायर काडटा तुका भायर काडनाच कोणें कित्याक म्हळ्यार तुका भायर काडल्यार तूं आमकां खाताला न्ही तेतून तुका भायर काडचें जायना किंतु म्हाका एकलो गुरू आसा आनी तो गुरू हांगतल्यान म्हाका भायर काडटा 6 घंट्या नंतर पर्यंत आराम उरता तो पर्यंत तूं म्हाका खावचें जायना कित्याक म्हळ्यार तुका भायर येवचें जाता ना आनी हांगतल्यान म्हाका शक्ती ना की हांव भायर येवचें तर म्हाका भायर काडचें कोण आसा मागीर एकलो गुरू आसा आनी तो 6 घंट्या नंतर खंय हांव ना म्हणून सोदत येता सोदत येताना हांव वदरलो फुड्यान ताका कळटा आनी तो म्हाका हांगतल्यान भायर काडटा हांव हांगातून आरामशीर वता तूं कसो करता तुगेलें गी काही ना देखून आमकां हे संवसारांतल्यान हे लौकीक जिवनांतल्यान मुक्ती दिवका म्हळ्यार आमकां एक गुरू जावका आनी त्याची गुरू आमगेलो गुरू आशिल्लो तसल मस्त लोक आले आत्ताच आमगेल संबंध आत्ताच जाले 2 वर्सां पयलीं बट 54 वर्ष तुल्यान अनेक लोकांले संबंध आशिल्ले तांकां पुटूची गुरूनची हांगतल्यान तारिल्लो आसा तांणी मार्गदर्शन दिलें तांणी उपदेश केले तांगेले उठू विचार आयकले हे उठू आयकून तांकां समाधानपूर्वक जावन उत्तर दिवन गेलो तांकां मुखार आशिल्ले जिवनांत तांकां मार्ग दाखोवन दिले आमगेले स्वामी इतलें हे आशिल्लें की म्हळ्यार आमी कशी करताची आतां चेडो आतां ढेंपे शिकून घेवन आयले MBA शिकून आयले घे हाका कंपनीन तूं ताका हे केलें तूं आतां मागेलें हे कंपनी पळय तूं हे पळय तूं हे पळय आमगेले स्वामीन काही दिलें ना आमगेले स्वामीन आमकां संन्यास दिले बट जबाबदारी दिवचें गेलें जबाबदारी दिवचें गेलें ना कित्याक की म्हळ्यार तांकां भार दिवचें नाका तांकां त्रास दिवचें ना अरे आमी खाली म्हळ्यार सान वयोमान आमगेले आत्ताच आयले बट स्वामी कितले त्रास असल्यार वयकेची आमकां त्रास दिवचे नाका म्हणल्यार कसन एक स्वामेल भावना तुमगेले त्रास तांकां आसा तांकां त्रास आसतना आमकां त्रास दिवचे नाका म्हणून तांगेल भावन म्हळ्यार तसल गुरू मेळ्ळे आमगेल भाग्य म्हणून आमी लेखता कोणें कसन लेखताची मागेल त्रास थोडे तुका दिवन गेलो तूं हे कर म्हाका थोडे कमी जाता हे आमगेल हंतू नाची ना आमी खाली हांकां पळोवची बी ना हा कशें प्रॅक्टिकल करचें का दिलें ना कित्याक की म्हळ्यार जबाबदारी कित्याक की म्हळ्यार तांकां त्रास जाता शिक्षण आसा तांगेले आहार पद्दती हे ते पळोवप ना तांणी बदलना हांणी आमगेल परम गुरू हांकां मुंबईन तूं आश्रम दिल्ले 2nd डेयातल्यान महापूजा केले आमगेल गुरून आमगेल परम गुरून आश्रम दिल्ले 2nd डेतल्यान महापूजा आरंभ केले बट आमगेल गुरून हांकां त्रास असून वयकेची आमकां दिलना आनी विशेष जावन घेवन परंपरेच खंयचेय स्वामीन 72 आश्रम दिलना हांकां फाटी दूख असल्यार वयके आश्रम दीक्षेन दिले 72 वर्सार दिले तेन्ना तुमी लक्षात काडना की तांगेल धैर्य कितलें आशिल्लें म्हणून तुम्ही जर धैर्याचे मेजरमेंट घेवचे कसाने तरी एक इन्स्ट्रुमेंट आसल्यार पयलीं तांगेल घेवका तांगेल घेवन कडेर आमी मुखाविल्ले पळोवका दुसऱ्याला पळोवका कित्याक म्हण पयलीं आमगेल तांगेल पळोवका कित्याक म्हण आश्चर्य कोणेही तितले पळया कसन की म्हळ्यार आमगेले परंपरेचे एक अखंड परंपरा खंय खंडीत जालना स्वामी गंडकी यात्रे वता आसाची स्वामेल वटू देव आसा स्वामेल वटूची लोक कसन आसाची मागसोत आसाची वयर चडच्याक हल्ले कसने तरी एक घडील असल्यार उत्तर कोण दिवचे
हाक प्रश्नाक उत्तर ना. खंयचे प्रश्नाक आमी उत्तर विचारत त्या प्रश्नाक उत्तर ना. किंतु देवानं मर्यादेक केन्नाही कमीपण कोण दिलं. आमगेले मठा मर्यादेक देवान केन्नाही रक्षण कोण दिलं. स्वाम्याक एक कसन मना आशिल्लें इतल पर्यंत आयल्या, इतल पर्यंत आयल्या. हांगा तुलेन खाली तुम्ही हायवे पर्यंत वच्चे मात्र डिस्टन्स असा आणि कितले न्ही खाली 2 किलोमीटराचे डिस्टन्स असा दामोदर कुंड. इतल पर्यंत आयल्या आणि अशी मागचे गेल्यार कसं म्हणून आम्ही समाजाक हे करचे. कोणें आमकां हे करनाची, बट आमगेल्या मनांत दिसता की 2 किलोमीटर असताना आमी मागसोले. स्वाम्यान धैर्य केलें आणि कोणें येता ना येता आमकां गोत्ता आमी वताले. वचून गेलो ते वीर विठ्ठलाक आणि परतून खंयचे जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान ते गंडकीतुल्यान अभिषेक करून गेलो हाण गेलो दिल्ली एक प्रथा आशिल्ली. ते परतून कोणें हे केलें आमगेल स्वाम्यान हे केलें. आणि गंडकी यात्रा आमगेल गंडकी स्वाम्यान गंडकी यात्रा जाल्या नंतर प्रथम शिष्यान पूज केलें म्हळ्यार आमी. हे भाग्य आमकां गंडकी यात्रा जाल्या नंतर नेक्स्ट पुजेचो अवकाश मेळ्ळा आमकां. म्हळ्यार फर्स्ट भाग्य आमकां मेळ्ळें. आणि सान वयोमानाचेर बद्रीनाथांतू चातुर्मास करता भाग्य वैके स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केला. सो अशी आमगेले स्वाम्यान मस्तीत रितीरी आमकां मार्गदर्शन केलें, शिक्षण दिलें. हसत खेळत उरता आशिल्लें. खंयचे तरी एक संदर्भ आसल्यार पुतू पयने आसले म्हळ्यार हास्य हाडना म्हणजे हाडना. कसं नाही तरी तो गांवच विषय सांगून गेलो स्वाम्याकय हे कोर गेलो. पुत्तू पय आयले म्हळ्यार व्हड्डो लग्न म्हणटा आशिल्लो स्वाम्या. ताणें खालील जीर नाशिल्लें म्हणटा आशिल्लें. तू जेवण केलां आतां कसं तरी उलय ना तू खालील जीर ना तुका. अशी एक स्वाम्याले एकाने पुत्तू पयले एक आत्मीयता आशिल्लें. ताजे मदें आमी बसता आशिल्ले. त्या दिकान पुत्तू पै ह्या दिकान स्वाम्या त्या सायडा आमी बसता आशिल्ले. हे हांगेले उठूची उत्तर आयकून घेवन आमकां वयके हांस येता. सो अशी एक हे उठूची नवमी आणि दशमी आयलतना हे उठ उडगास आयलतना ते दिवस काडचे कष्ट. हे उठूच उडगास येता उडगास आयलतनाच पळय हे 2 दिवस काडचे म्हळ्यार कष्ट जाता. किंतु कसं जालें की म्हळ्यार आमगेल स्वाम्या आमगेल मागची आसा म्हणून आमकां खंडीत आमकां उडगास आसा. कित्याक म्हळ्यार तांगेले नांवान तो अर्ध नांव आमकां दिलें आनी त्या परंपरेचे तशी अवकाश आमकां प्राप्त जाल्लो आसा. आणि खंयचे खंयचे संदर्भारी आमी कसकसन संकल्प केले ताका प्रति एक पंथा स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केल्लो आसा. आमी हे वैकेची कन्स्ट्रक्शनाचे आमी आतां वीर विठ्ठल मंदिर दुसरे कडेन आमी हे केल्लें आसा. आज कशी एक हॉल जाता आसा हॉलांत बशिल्लो आसा फाल्यां तसले एक वीर विठ्ठल मंदिर फाल्यां थंयचे दिवसाक घडचें आसा. ते करतना आमी स्वाम्या लेगी म्हळ्यार अनुग्रह की रामदेवाले अनुग्रह की प्रसाद घेतलो. उठ्ठो हाका प्रसाद मेळ्ळे. केलो आमकां परिहार करता म्हणून देवान अनुग्रह केले. ते परिहार उठ कोरून गेलो आयच्या दिवसाक आमी आरंभ केले. आणि मुखावेल 2 वर्सांना हे परतगाळी तुमकां नवनिर्मित परतगाळी तुमकां पळोवच्याक मेळटा. त्या दिकान अयोध्या राम मंदिर आणि हे दिकान परतगाळी राम मंदिर ह्या दोनीची एकपंत जाता आशिल्ले एक संतोषाचो विशय. मुखावेल दिवसान तूं अशीची तुमगेली एक प्रीती तुमगेले एक कसन एक अभिमान आसा मठाचेर अशी उरका. वेळोवेळी तुम्ही मठार येवन गेलो गुरुल सेव करता आसतना भाग्य देव तुमकां अनुग्रह करो. आणि आमी आमगेले अस्मत गुरुवर्य तांगेले हेची प्रार्थना करतात की म्हळ्यार तांणी असताना तांगेले अक्षत घेतिल्ले निमित्तान नाजाल्यार तांगेले उतरां निमित्तान कसन तुमगेलें कार्य जाता आशिल्लें ते तांगेल्या वृंदावना येवन भेट केल्ले निमित्तान वैके तुमकां प्राप्त जावं म्हणून आमी त्या गुरुवर्याले प्रार्थना करताची. कित्याक म्हळ्यार कितले अभिमानारी मस्त लोक हांगा येताची. केलो लोक स्वाम्या लेगी नांव घेवचेक येताची. केलो लोक स्वाम्या लेगी मूर्त घेवचेक येताची. केलो लोक तांगेले कश्ट स्वाम्या लेगी सांगचेक येताची. स्वाम्यान कशी सांगेल उत्तर ते सत्य जाता. स्वाम्यान सांगिल्लें तें उत्तर खंयची रितीर सत्य जाता. आनी ते सत्य जाल्ले निमित्तान तागेले भावना विंगड तो आतां आमकां येवन सांगता. तो आमकां येवन सांगिल्तना आमकां मस्त गौरव जाता. आमकां मस्त हे जाता की म्हळ्यार आमगेले गुरुल निमित्तान त्या व्यक्तीर बरें जालें आनी त्या गुरुल स्थानांत आज आमी बशिल्ले आसा. आनी आमगेले गुरुल विशय तो सांगतना आमकां मस्त संतोष जाता.
की स्वाम गेले निमित्तान ताका बर जालें फाल्यां खंय तरी ताणें सांगलें स्वाम्यान आयिल्ले निमित्तान हें जालें म्हणना तें तितून सांगलें आमगेल रामदेवान खंयचेय रिती रिवायकेची मर्यादेक केन्नाही ताणें हें केलें प्रतिपंत ताणें रक्षण केल्लें आसा आनी मुखार वयकेची तो रक्षण करतालो कित्याक आमगेले स्वाम सांगता आशिल्ले की राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून आमकां वयके तशीच तोची करता आसा आमी करतानाच तोचीची करता आसा आनी मुखावेल दिवसान 2 वर्सांन एक भव्य दिव्य पर्तगाळी पळोवत आसले एक भाग्य सर्व समाज बांधवांक प्राप्त जाताले देव सगळ्यांक बरो घडोवो तुमगेल जिवनांतू तुमी करता आसले उद्योग व्यवसायांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाचे मंगल करीताची श्री कृष्णार्पण चातुर्मासा खातीर स्वामी महाराज हांगा 1 तारखे हांगच्यान प्रयाण घेतात आनी 1 तारखे ते बेळगांव वतात बेळगांव मठां थंय 6 तारीख पसून आसतले वास्तव्य तांचे 7 तारखे ते थंयच्यान पनवेल शांतीपुजा वतात जंय आमचो चातुर्मास जाता स्वाम्याचो थंयच्यान 8 तारखे ते वडाळा वतात आनी 8 तारखेक परतू ते वचून ते शांतीपुजा येतात आनी 9 तारखे ते चातुर्मास स्विकार आसा आनी इतल्या दिसाक 29 सप्टेंबर पसून चातुर्मासाचो हें आसा टायम आसा सगळ्यांनी जेन्ना जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना तेन्ना त्या चातुर्मासेन स्वाम्याची सेवा करची वंदे पनवेल शांतीपूज कित्याक स्वामी महाराजाले फुडें एज्युकेशन ध्यान साधनात मंदिर आनी आरोग्य दानात तें एक मोठें आमचें खरें म्हळ्यार ती वंदे भारत तशें आनी त्या वंदे भारताक स्वामीन केल्या ताका स्वामी सलाम करपाचें काम आमचें आसा म्हणून तुमी सगळ्यांनी अशें स्वामी महाराजाच्या आदलेन आतां सगळ्यांनी हांगा लायनीन हांगा येवन म्हणजे मदीं हें करचें न्हय लायनीन हांगा फलमंत्राक्षर